चवथीच्या तोंडार घरगुती गॅस सिलिंडर सवाय जाल्ल्यान सर्वसामान्य गृहिणींच्या तोंडाचेर मातसो हांसो फाकला। गॅस सिलिंडर 200 रुपयांनी सवाय करपाच्या केंद्र सरकाराच्या निर्णयाक गृहिणींनी येवकारूय दिला, जाल्यार दुसरे वटेन कटधण मेळून दिसपट्टे घरगुती वापरांतल्या वस्तूंचें मोल उणें करून म्हारगाय नियंत्रणांत हाडची अशी मागणी गृहिणीं कडल्यान जाता। आता जे सिलिंडर सवाय केले सरकारान त्या प्रमाणे ही म्हारगाय जी कडधान्याची आहा ती बी सरकार पावल्या म्हणटा न्हू म्हारगाय ती बी तेंच्यांनी चंद्रयान धाडला तशेंच ती सवाय करपाची ही म्हाजी मागणी आहा। आनी सिलिंडर सवाय जाल्ली त्या प्रमाणे म्हारगाय म्हणजे ही वाडल्या कडधान्याची चवथी पयली ती बी सवाय करपाची तेन्नाच ग्राहकांक सगळ्यांक समाधान वाटतलें की सवाय जाला हे म्हणून। ही चांगली बातमी। 200 रुपये म्हणजे सध्याच्या परिस्थितीमध्ये 200 रुपये सुद्धा त्यांनी कमी केले तर काही वाईट नाही, चांगली गोष्ट आहे सध्याच्या ह्याच्यामध्ये। कारण 200 रुपये म्हणजे त्याला किंमत खूप आहे सध्याच्या ह्याच्यामध्ये। कारण गणपतीच्या तोंडावर केलं म्हणून आणखीन बरं वाटतं जराचं ते, आणि हे कायमच राहू दे असं। खरेंच बरें दिसलें केंद्र सरकारान सिलिंडराचेर 200 रुपया कमी करून एक गृहिणीक खूब मोठो आदार आनी हेल्प केल्लो आसा। सगळ्यो गृहिणी हे म्हारगायेन खूब दास्तावल्यो आसल्यो तेन्ना 200 रुपया सवाय जावप म्हणजे खरेंच एक आमकां मोठो हातभार आसा। आनी खरेंच आतां चवथ बी लागीं पाविल्ली आसा आनी एक म्हज्या केंद्र सरकाराक परत रिक्वेस्ट आसा की सगळे कडधान्य बी मातसो खूब वाडलेलो आसा आनी तो मातसो कंट्रोलान हाडच्यो त्यो रेटी। कडधान्य, तांदूळ, गंव सगळे तेल, साकर, गोड हे सगळे आयटम आसा आनी ते खरेंच रेटी भयंकर वाडलेल्यो आसात। ते गृहिणीक मातश्यो रेटी कमी करून आनीक इल्लो हेल्प करचो अशें हांव तुमचे कडेन अपेक्षा करतां। रक्षाबंधना खातीर तेणें पळय सिलिंडर 200 रुपया देंवयला ते मातशें आमकां बरें दिसलां, कळ्ळें। हेजे फुडें तेणें आमचो विचार करपाचो बायलांचो आनीक कमी जाता जाल्यारूय करपाचो आं। आनी आमचे ताका सदींच BJPक आशिर्वाद आसतले खंयच्याय सरकाराक। जेन्ना जेन्ना तो आमकां हेल्प करता तेन्ना तेन्ना आमी तेजे फाटीशी आसतलीच। आनी बायलां जेन्ना पळय सवाय करता तेन्ना तांकां इतलो आनंद जाता की तेन्ना ती घोवन दिल्ले पयशे सुद्दां कमी म्हणटा, पण सरकाराचे 200 रुपया हे खूब तांकां बरें दिसता कमी केले म्हणून, कळ्ळें। आनी ह्या फुडें तेणें आनीक कितें कितें देंवयपाचें, भाजयो जावं दूद जावं कितें ताज्या हातीन आसता सरकाराचें, आमच्या हातीन नासता देंवोवपाचें। तेन्ना सरकारान कितें करपाचें तेजो निर्णय घेवपाचो, पण बायलांकूय आमकां मातशी पळोवन सवलत दिवपाची। आमकां तरी खूब खोशी भोगता, कित्याक एक 200 रुपया कमी जावप म्हटल्यार इतकेच आमकां 200 रुपया कमी आनी सिलिंडरूय मातशें सुबेगीत वापरपाक मेळटलो, तितलें आमकां तेजे आनी कितें तरी आमकां ते 200 रुपया तरी यूज जाता। अशेंच आमच्या PMन आमचेर बायलांचेर म्हणजे विचार करून म्हणजे जी कोण घरांत रांदता तेंकां हें करून दुसरे गोश्टींचेर खंय तरी ज्यो म्हारग वस्तू आहा तेंचेरूय मातशें कितें त्या पयशे कमी केले जाल्यार आमकांय तितकें मातशें बरें पडटलें। अशेंच आमचे तेंच्यांनी कितें खंय तरी कमी करचें जे म्हारग वस्तू आहा तेचेर। गव्हर्मेंटान ते 200 रुपया सुद्दां हें केलां न्ही जाल्यार इट्स अ गूड डिसिजन। 200 रुपया सुद्दां खूब फरक पडटा आनी आफ्टर अ लॉंग टायम एटलिस्ट तरी थोड्यांक तरी एक कार्ड कटर करून एक 200 रुपया सुद्दां कमी केले जाल्यार खूब बरें जालें। आनी हेजे खातीर नरेंद्र मोदी आनीक सुद्दां कमी केलें जाल्यार आमकां खूब बरें दिसतलें अशें म्हजें मत आसा। फाटल्या दिसांनी 3 सिलिंडर सुद्दां फ्री दिता अशें म्हटलेलें, पण ताचेर कितें तरी आजून सुटाव जावंक ना। कितें दिसता ताचेर कितें सांगूंक सोदता? एक्चुअली तेच ते म्हणटा प्रॉमिस करून जर ते तिनूय दिवंक ना न्हू जाल्यार BPL फॅमिलीक तांच्यांनी फटयल्ले कशें गेल्ले वयता। दॅट आय एम व्हेरी मच अगेन, कित्याक दिता म्हणून सांगून जर दिवंक ना न्हू जाल्यार इट इज बरें दिसना तें। पण आतां हे 200 रुपयाचे जर जाहीर केला ताचेर दिसता की दिसतलें जातलें खरें? जावंक शकता न्ही, जावंक शकता कित्याक इलेक्शनूय लागीं आसा आनी ते 200 रुपया कमी करचे तेंच्यांनी, तो तरी एक पर्याय कसो म्हारगायेक हें करपाक बरें दिसतलें। म्हणजे इलेक्शन लागीं पावला म्हणून हे हो जो उणें केला सिलिंडराचेर इलेक्शना खातीरूच अशें जावं शकता? हय जावंक शकता। इन्फ्लेशन चडूय जाल्लें आसा आनी खंय तरी तोडगा काडपाक सिलिंडर देंवला तशें पेट्रोलाचेरूय थोडे कमी करचे की गरिबाक फायदो जावचो।